खबर आसा की गोय सरकार स्वच्छता अभियान राबोवन आपलो गांव, आपलो शहर आणि आपलो वाडो निवळ उरपाक जाय हेज्या खातीर वेगळे वेगळ्या उपक्रम राबयत आसता। पूण हेचो कितेंच फायदो जायना असो दिसता, कित्याक आतां आमी आसा ते नागवे हांगासर आनी आमी पळयतात की रस्त्याच्या सायडीन मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयल्लो आसा। ह्यो जो रस्तो आहा तो मुख्य वाळपय पणजे रस्तो आहा आनी हांगासर ह्यो अनवळखी मनीस येवन हांगासर डेली कचरो उडयता, ताका लागून ह्यो कचरो सगळ्याक पडला तो। ह्या कचऱ्या खातीर जे आमचे उपद्रवी प्राणी आहा ते खाता। आतां आमी पळयतात आसतले की हांगाचे माकड आसा ते हांगासर कचरो खाता, तांकां कितें खावपाक मेळना आनी हो कचरो तो खाता आनी सगळ्याक उडयता। आतां ते रस्त्यार सुद्दां उडयल्ले आसा। ही जी हे जो जागो येता तो मावस पंचायती येता, ताका लागून पंचायतीन आनी संबंधीत खात्यान हे कचरो हांगा उडोवपाक जाय आनी हांगासर बोर्ड लावपाची गरज आसा आनी लोकांनी बी जनजागृती करपाची गरज आसा, कित्याक हो मुख्य रस्तो आसा आनी ह्या कचऱ्या खातीर सगळ्याक दुर्गंधी पसरता आनी रोगराई पसरपाची गरज आसा। ह्यो कचरो आहा तो आतां स्वच्छता अभियान आसा म्हणजे त्या पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन एरियान कचरो उडोवपाची सुविधा आसा आनी ताका लागून लोकांनी जनजागृती करपाक जाय की अशा प्रमाणान कचरो भायर उडोवपाक जायना। ह्या कचऱ्या खातीर जी प्लास्टीक आसा ती भटकी जनावरां बी खाता आनी ताका लागून तांकां बी रोगराई पसरता। अशें जावपाक जायना म्हणून आपूण लोकांनी बी हेची खबरदारी घेवपाक जाय आनी आतां ह्यो कचरो उडोवपाक जायना म्हणून ह्या विरुद्ध पंचायतीन आनी जे संबंधीत खातें आहा तेंच्यांनी ठोस पावले उचलपाची गरज आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर